आयज आमी पळयता की सरान एक बरो इनिशिएटीव घेवन कोणाक गरज आहा तांकां एक घर बांदून दिवपाची जी एक कॉन्सेप्ट चालू केला, एक आमी म्हणटा तशें एक मोहीम चालू केला। पयली गजाल म्हणल्यार हांव सराक खरेंच धन्यवाद म्हणटा, कित्याक एक लिडर कसो आसचो। लिडर म्हणल्यार फक्त इलेक्शना टायमार कोणा कडेन मतां मागप किंवा लोक आपल्या दारान येता तेन्ना हेल्प करप अशें न्हू, पूण श्रमदान हे सर लोकांच्या दारान वचून कोणाक गरज आसा, कोणाक घर ना हे फायंड आउट करून जो मनीस एक म्हाका आमी सदां म्हणटा फूड क्लोथ आनी शेल्टर ही मनशाची एक नेसेसिटी, ती नेसेसिटी पूर्ण करपा खातीर सर आमचे आयज फुडें सरून लोकांक खरेंच एक बरो इनिशिएटीव घेवन लोकांक पावता। सो ताका लागून हांव मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा। आनी ही जी श्रमदानाची मोहीम आसा ही फक्त आपल्याच मतदारसंघा पुरती नासून आख्ख्या गोंयभर आनी आख्ख्या भारतभर सुद्दां सरान फुडें व्हरपाचो जो इनिशिएटीव घेतला आनी सगळे लोक आमी तेंचे बरोबर आसा। आनी एक फॉर अ गुड कॉज म्हणल्यार एक माणुसकीच्या नात्यान सरान जो इनिशिएटीव घेतला खरेंच धन्यवाद म्हणटा। कारण आयच्या टायमार कोण म्हणल्यार दुसऱ्या बद्दल चड चिंतपा वचना, पूण एक सगळे सायडीन दवरून बाबा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा आपल्या स्टेटीन किंवा आपल्या देशान एक कोणाक गरज आसा हे खरेंच सरान दाखोवन दिला की एक लिडराची क्वॉलिटी कितें आसपाक जाय। आनी अशेंच हांव देवा कडेन मागता सराक अशीच ताकद दिवची, शक्ती दिवची आनी आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो। हांव आगोंदेचो एक यूथ युनायटेड आगोंदा रिप्रेझेंट करता आनी आमी सराक एश्युरन्स दिता की तूं असोच फुडें चल, आमी सदांच तुजे बरोबर आसतले।